सीआर जेडाचो इश्यू आसा. फाल्यां सीआर जेडाक लागून सुद्दां सगळे लोक म्हळ्यार काही आमचे पार्टीचे लोक NGO सगळे मेळून म्हणटा अशें सीआर जेडाच्या ऑफिसांक वचपाचें आसा जाप विचारपाक की अशे पद्दतीन घाई गडबड कित्याक केली. आयज असेंब्ली कॉल केल्ली आसली, असेंब्ली आसा, असेंब्ली भितर हाजेर सविस्तर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. फाल्यां कितले वयतले तुमी? 10:30 तेन्ना हाजेर चर्चा करिनासतना सडन एकाक एक खंयच्यान तरी हायकमांडा साकून ऑर्डर येता, अमके पद्दतीन तुमी ठराव घेयात धाडा गोवा गव्हर्मेंटाक, ते काडटा आनी कोणाकच विस्वासान न घेता म्हणटा अशें नांग धाडो जाता. आयज असेंब्लीक डिस्कस ते करपाक जाय आशिल्लें. असेंब्ली डिस्कस केला ते केला, एटलिस्ट ऑल पार्टी म्हणजे सगळे MLAंक तरी आपूण अशें कॉन्फरन्साक घेवपाक जाय आसलें की तेंची ओपिनियन विचारपाक जाय आशिल्लें. कांयच केलें ना. आयज अनेक लोक जे आसात जे वेगवेगळे तरेनी ताका ओपोज करीत आसात, काही सजेशन दित आसात. काही फिशरमॅन कम्युनिटी आसा ते काही सजेशनूय बी दितात, पूण हांव कोणाकच कॉन्फरन्साक घेवप जालें ना. हांगा सगळ्यांचो विचार घेवन हाजेर फुडें जो ड्राफ्ट येयला तो धाडचे पयलीं सगळ्यांचो विचार घेवंक जाय आशिल्लो. हो घेवप जालो ना. काही ते घाई गडबडीन कितें तें करपाक जाय हें पुरूत पयलींच ठरता आनी तेजे उपरांत तें पास करप जाता अशें जाल्लें आसा. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलो म्हणून तुमकां कळयलां? कांयच कळिल्लें ना न्ही, पूण आमकां जे गव्हर्मेंटाक धाडलां तेजेर आतां मेळटा न्ही ऑनलायन सगळें दिल्लें आसा तें. तेजेर सविस्तर आमी जाप विचारतले असेंब्लीक. सरकार एक जालें फाल्यां न्ही, फाल्यां जे ऑलरेडी थरलेले आसा ताका काँग्रेसा आमी सगळेच म्हणजे फक्त काँग्रेस पार्टी न्ही तर इतर बाकीचे NGO सगळे एकठांय जावन आमी वचपाचे आहात फाल्यां. पूण तेच्या नंतर जे असेंब्लीक आमकां हाजेर जाप विचारतले आमी सरकाराक की तुमी इतले हे गडबडेन दिवपाचें कारण कितें, तुमी आमदाराक कॉन्फरन्साक कित्याक घेतलो. कॉलिंग अटेन्शन कितें मोड कितें तुमचो विचारपाचो? कॉलिंग अटेन्शन घातलें आसात, कॉलिंग अटेन्शन घातलें आसा हाजेर. कॉलिंग अटेन्शन एलाव करपा जाय. असली जे ज्वलंत इश्यू आसात ते कॉलिंग अटेन्शन एलाव करूंक जाय. ते सरकाराचे आमी गेल्ले वेळी अशें काही पळयल्ले आसात की जे इश्यू जे आसात ते तांकां म्हणजे आंगार येतले अशें कळटा जाल्यार ते कन्वर्ट करून 0 आवर करतात. हें जावपाक जायना.